प्रितीच्या बाबान तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाची नवी चीट 32 to 38 पर्यंत 32 ते 38. आनी आयच्या शिवर्तमान आमी आयकता की जेजू म्हणटा पीक खरेंच खूब आसा पूण वावडाडी थोडे आसात. कित्याक गाय पीक खरेंच खूब आसा पूण वावडाडी थोडे आसात. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो फकत आमकां साल्वार करपाक येयलो. त्या संवसारान तो जाणो आसलो की आमी सगळीं मरोन इफेर्नान वचपाचीं आसलीं, पूण जेजू आयलो ह्या संवसारान आनी खुर्सार मरोन ताणें आमची सोडवण केली. आनी ताणें कितें केलें? मरच्या आदीं 12 शीश ताणें जोमून काडले आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. आनी ते जेजू मेल्या उपरांत आनी परतून बापा कडेन गेल्या उपरांत ते सगल्या कडेन गेले आनी देवाचें उतर परगट करूंक लागले. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज तुका आनी म्हाका जेजूची खबर आहा. कित्याक ते शीस भायर गेले, देवाचें उतर परगट करूंक लागले, देवाच्या उतराची सोजमणी दिवंक लागले, देवाच्या उतरान खूब मिलाग्री करूंक लागले. आनी त्या उपरांत तांणी सगळें करून आमकां देवाची सोजमणी, देवाच्या उतराची सोजमणी दिली. आनी आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन जेन्ना आमी 2000 वर्सां जेजू आयल्या आनी गेल्या उपरांत आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्या, आमी जेजूक वखता. पूण खरेंच आमी जेजूचें काम आमी कोत्ता. जेजून आमकां सांगलां तुमी संवसारांत वसात आनी म्हजें उतर परगट करात आनी शीस करात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचेर वा जेजूचेर खरेंच भावार्थ दवरता तेन्ना आमी जें जेजून आमकां सांगलां तें आमी कोत्ता. एके खेरीत भाशेन जेन्ना जेजू म्हणटा पीक खरेंच खूब आसा पूण वावडाडी थोडे. कित्याक? आमी जावन आसा ते वावडाडी. आमकां जायना, आमकां तें काम दिलां देवाचें उतर परगट करपाक. पूण आमी कितें करता? आमी आमचेंच पळयता, आमच्या फामिलीचें, आमच्या शेजाऱ्याचें, आमचे इगोर्ज मातेचें. पूण आमी दुसऱ्यांचें पळयता. कित्याक जेन्ना आमी जेजूक वखता, जेजू आमचो सोमी देव जाता तेन्ना आमची खरेंच आमी साल्वार जाता. आनी आमी जें शिकवण आमकां मेवल्या, जें आमकां बरें जालां तें आमी दुसऱ्यांक परगट करूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगट करता, जें आमकांच मेवलां, आमकांच तें जैत मेवलां, तेन्ना की आमी दुसऱ्या लोकांक जे जेजूक वखनात तांकां आमी देवाच्या राज्यान भितर सरोन दिता. आनी भाव भयणीनो, आयज एक खेरीत भाशेन आमकां गरज त्या देवाच्या उतराचेर आमची चोत्राय धरून देवाचें उतर जें सांगता आमकां दुसऱ्या कडेन वचोन. कित्याक जेजू म्हणटा पीक खरेंच खूब पूण वावडाडी थोडे. तूं आनी हांव जावन आसा ते वावडाडी जे दुसऱ्या कडेन वचोन आमी हें वावडाडीचें काम करून आमी दुसऱ्या मनशांक जेजूच्या राज्यान भितर सरोंक दितले. आयज एके खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून आमी ते जेजूच्या वावडाडी जावन आमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवया आनी देवाचें उतर परगट करया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक आयज बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.